नमस्कार, गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कुडण्या मायनिंग ब्लॉकाचे पर्यावरणीय दाखल्या खातीर जाली जनसुनावणी. सशर्त अटीं सयत लोकांचो मिना खणीक ग्रीन सिग्नल. जीटीडीसीचो ऑनलायन नोंदणी काउंटर बंद करिना. तो मेरेन दुधसागरार पर्यटन हंगाम सुरू करपाक दिवचे ना. थळावी टूर ऑपरेटर संघटना आक्रमक. गोंयांतले मिड डे मिला खातीर केंद्रा कडल्यान राज्याक मेळटले 18 कोटी 78 लाख. आतां मेरेन 2 हप्ते पावले. तिसऱ्या खातीर प्रस्ताव सादर. शिक्षण संचालकांची माहिती. जुना बांदकाम सुवातेर दुसऱ्या माळये वेल्यान पडून परप्रांतीय कामगाराक मरण. सरवणा दिवचले लायटीचे शॉकान तरणाटो गेलो. राष्ट्रीय महामार्ग 66 रुंदीकरणा खातीर म्हापशा करासवाड्यार बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण. पालिकेची धडक कारवाय. आनी माजोड्डा दर्यावेळेर वाडिल्ली उदकाची पातळी. मंत्री अलेक्सान केली पळोवणी. दर्यावेळ्यांची अभ्यास करपा खातीर आतां नेमल्या चेन्नयची एजन्सी. आतां खबरो विस्तारान. कुडणे खण ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळे रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. कुडणे सांखळी आनी सोनशी 70 येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या खण वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला, जाल्यार कुडणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद माळीक आनी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. कुडणे सांखळे आणि सोनशी 70 येवपी मायनिंग ब्लॉक 7 कुडणे खण ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळे रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या जनसुनावणेक सुमार 101 जाणांची विचार मांडपाक नोंदणी केल्ली. चडशा लोकांनी ह्या खण वेवसायाक हयकार दिलो, मात कुडणेचो रहिवाशी माजी मंत्री सदानंद मळीक हाणें पर्यावरणीय आनी संविधानीक मुद्द्याचेर ह्या खणीक विरोध दर्शायलो. तशेंच सुर्ल गांवांतले शेतकार उदय नाटेकर हाणें लेगीत ह्या खणीचो शेती वेवसायाचेर दुश्परिणाम जातलो अशें सांगलें. तशेंच जनसुनावणेक तयार केल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा अशें म्हणीत ह्या खण वेवसायाक विरोध केलो. मात ह्या जनसुनावणेक आयिल्ल्या चडशा जाणांनी पर्यावरण, शेती वेवसाय, देवळां, लोकवस्ती, भलायकी आनी गांवचें अस्तित्व तिगोवन दवरून हो खण वेवसाय सुरू करपाक तेंको दिलो. So it was a sheer negligence of the government one side, the pollution control board on the other side, and the agencies like irrigation department and the mining department on one side. This village is a very eco-sensitive village, but for the last 50 years the damage has been done to such an extent that in spite of the 12 years of the closure of the mines, the government has not done anything to repair and restore the damage that has been done. गव्हर्नमेंटाचो रिपोर्ट असा की सिल्टीन 1.5 मीटर जाला शेतांनी आणि कसो हांव ह्या मायनिंगाक सपोर्ट करूं. इतके दीस आमी सपोर्ट करताले, कांय प्रॉब्लेम नासलो. पूण सपोर्ट केल्या नंतर एक कोंकणी म्हण आसा, अर्थ तुमी कितें लाया, बोट घालून दिलें की हात घालून दिता. ही कथा ह्या मायनिंग डिपार्टमेंटान केल्ली आसा आणि हेका फुल्ली जबाबदार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा. आणि म्हाजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर एक तिळो मात्र विश्वास ना, कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेंकां घालून दिल्ले गायडलायन्स अजिबात ते फॉलो करिना आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेचेर वाद दवरिना. आनी ही कित्याक दवरिना हें म्हाकाय कळोंक जाय. आयज आमी कोणाक ब्लेम करपाचें, मायनिंग डिपार्टमेंटाक ब्लेम करपाचें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ब्लेम करपाचें. मायनिंग पयसो म्हणजे सगळें न्हू, गोंय काबार करून कांयच मेळचें ना. आमी सगळे सत्यानाश लागतले. आयज आमच्या कुळागर आनी शेतकारांच्या पोटार येयला, फाल्यां तुमच्या येवंक वेळ लागची ना. मायनिंग कंपनी आनी एक 5 वर्सां काम केली, खोट म्हणून आणून दवरतली घरा कडेन. लोकांची परिस्थिती सारकी हलाखीची जाल्ली आहा. हांव सांगूंक सोदता कंपनीचे जे हांगा ऑफिसर आहा तांकां किंवा आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लोक आहा तांकां की तुम्ही मायनिंग चालू जरूर करा आनी करूंक जाय. पण त्याच बरोबर आमच्या लोकांचे तुम्ही केअर घेवपाक जाय. That is Arvalem waterfalls, which is the Haridwar of Goa, where rituals are performed. So if the beneficiation
of the ore takes place here, then the tailing point which is there, the tailing pointaतले जे पाणी सोडटा थंय चेक तुमचो आसपाक जाय, बिकॉज युअर बाकीचे पॉयंट्स खूप जाण सांगले CSR हे, बट इम्पॉर्टंट वॉट युअर कन्सर्न इज अबाउट द एनवायरमेंट. तर प्रत्येक गोष्ट कायद्यान बरयल्ली आसपाक जाय आनी ती सरकारान मान्य केल्ली आसपाक जाय. केवळ धन वत्ता हांगा खंय तरी रावचें न्ही, खंयच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारान पण त्या खातीर अजून सुद्धा मायनिंग चालू करता जाल्यार तो नॅचरल सोर्सीस आमचो आसा तसो आमकां जायो. साखळेच्यान रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा दुधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली. GTDCचो ऑनलायन कावंटर बंद करचो अशो एकमतान थाराव ह्या बसकेन पास जालो. जो मेरेन GTDCचो ऑनलायन कावंटर बंद करिना तो मेरेन दुधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे नात अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केल्या. आमी कुळ्यान गांवान आसा ज्या जाग्यार दुधसागर पर्यटन हंगाम हांगा चालू जाता आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान जे गेस्ट येता पयलींसून, आज आमी थंय आसा त्या जाग्यार दुधसागर हंगाम हो 2 ऑक्टोबराक चालू जावपाचो आशिल्लो, पूण हांगा पावस पडटा कारणान हंगाम मातसो लेट जालो. पूण जेन्ना कमिटी मुख्यमंत्र्या कडेन गेली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 1 म्हयनो तुमी सद्या चलया GTDCचो कावंटर घेवन, पूण हांगा जे कमिटी मेंबर आसा आनी जे 431 जीप मालक आसा ते आमी 1 म्हयने हांगा चलोवपाक रेडी ना. तेन्ना आमची कावंटर हांगा GTDCचो कावंटर आमकां हांगा नाका, आमची वेबसायट परत दी अशें तेंचो निर्णय आसा. आनी असो एकमतान हांगा हातून धरून निर्णय जाल्लो आसा की जो पर्यंत आमचो कावंटर आमकां बंद करिना GTDCचो कावंटर तो पर्यंत आमी हांगा जी वेबसायट चालू करचे ना अशें तेंच्यांनी ठरयल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ केटीकर. मदले सुटयेंतल्या खाणांचेर अंदू राज्यांत 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातलो. केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां. आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. 3ऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. मदले सुटयेंतल्या खाणां विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतल्या अशें झिंगडे हांणी सांगलें. न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आज आयल्या ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टींग 39% जाता म्हणून. सो मातशें आमकां खटकलें, कित्याक सद्या आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता एवरी डे. जूनाच्यान 11 जूनाच्यान आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता. काल पासून आमचें रिपोर्टींग 99.19% जालां. आनी एक क्रेडीट या 99% हाजेर सगळे आमच्या EDI, आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता. आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टींग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणी सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता हे म्हाका बरोबर दिसना. म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. आमकां टोटल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ह्या वर्साक 24-25 18 कोटी 78 लाख सँक्शन जाल्या. तातूंत स्टेट गव्हर्मेंट शेअर आसतलो 10 कोटी 99 लाख. तर टोटल ह्या वर्साक 29 कोटी 78 लाख आमकां मेळटले मिड डे मिलाक. स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8 कोटी 45 लाख. सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38 कोटी 27 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो 7 कोटी 7 करोड 44 लाख ऑलरेडी आयिल्लो आसा. तो 13 जूनाक आयलो. आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंटूय आमकां गोवा वॉज फर्स्ट स्टेट, तो 7 कोटी 44 लाख आयले आनी तो 25 जुलैक आमकां पावलो. सो आतां आमचे 3ऱ्या इन्स्टॉलमेंटाचे प्रपोजलूय आमचे गेल्ले आसा. तेन्ना आमची इन्स्ट्रक्शन आसा हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आनी एका टिचरांक ते टेस्ट करपाक जाय, क्वॉन्टिटी सफिशियंट आसा काय ना ते पळोवपाक जाय. त्या भायर एक मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसता, बील पासून आमी सँक्शन करता आसतना PTAन सर्टिफाय केल्लें आसपाक जाय. सो PTAच्या एका मेंबरान थंय येवन तो मिड डे मील टेस्ट करपाक जाय. हणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगारांक इमारतीच्या 2ऱ्या माळयेवेल्यान पडून मरण आयलें. मरण पाविल्लो कामगार मूळ पश्चिम बंगालाचो आसून नारायण मंडल अशें ताचें नांव आसा आनी सध्या तो हणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करतालो. हणजुणा पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
मुरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान काँग्रेसीन घर वापसी केली. 2 आदले नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांक घेऊन शुक्रारा काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आपल्याक 2027च्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तिकेटीची अपेक्षा ना, पण वास्कोचो काँग्रेस पक्ष घट करपा खातीर आपूण काँग्रेसीन आयला अशें आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांणी सांगलां. साउथ गोवान खंय तरी बुश जालेली आसा. नॉट ओन्ली इन साउथ गोवा, म्हाका दिसता खंय तरी फुल गोंयान तेजो पावर आमकां लाभलेलो आसा. एक्चुअली काँग्रेस इंडक्ट करपाक खुबश्यो गजाली आसा. हांवें म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले की हांव काँग्रेसीन वयतलो विचार करतालो, आयडियाज घेतालो. पूण जेन्ना लोक पर्सनली म्हाका सांगपाक लागले, नंदा तुका फ्युचर आसा फुडें, तुजे वास्कोक फ्युचर आसा, तेका लागून खंय तरी आमी इंडक्ट जाल्या. म्हाका वास्को म्हाका स्ट्रॉंग करपाचें आसा. लास्ट इयर MP इलेक्शनान खंय तरी आमकां 10,000 प्लस वोट पडलेले. आमी बूथ स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमचो दनपाल येला वॉर्ड नंबर 10 to 21 खंय तरी आमकां काम करपाची गरज आसा आनी तें हांव पार्टी खातीर करतलो. पार्टी जे सांगता ते भशेन आमी काम करतले. खुबश्यो गजाल्यो आसा. आतां सद्याचो गव्हर्नमेंट लँड ग्रॅबिंग म्हणटू तुमकां खबर आसतली PW डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें. रोड कशे आसा, खुबश्यो गजाली. म्हाका चड उलोवपाक नाका हांगासर, तेंचे काडपाक नाका. पूण जेन्ना वास्कोचेर उलयता तेन्ना हांव डायरेक्ट सांगता तुका, वास्कोन भ्रष्ट जुमला पार्टी जाल्या पळय ती सद्या एकदम सगळ्यांक काबार करपाक येयलेले आहा वास्कोन. शुक्रारा सांजेच्या वेळार रायबंदर पाटो वाठारांतल्या मांडवी न्हंयत एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. थळावेली बेगोबेग पुलिशेक कळीत केला. पुलिशेन घडणूक थार वचून कुडीचो पंचनामो केला आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार पाटो रायबंदर हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या लागीं मांडवी न्हंयेत एक अनआयडेंटिफाईड बॉडी मेळिल्ली आसा. थळावे पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीचे जवान हे थंय आसात जाग्यार आनी ही अनआयडेंटिफाईड बॉडी कोणाची आसा ही फायंड आउट करपाचो प्रयत्न करतात. अजून बॉडी भायर काडूंक ना, ती न्हंयनूच आसा. पूण ते न्हंयसून भायर काडपाचो प्रयत्न ताचो चालू आसा. पूण एक गजाल आतां आमकां कळ्ळ्या ती म्हटल्यार एक अनआयडेंटिफाईड बॉडी पाटो रायबंदर हांगासर मेळिल्ली आसा. पळयत रावत गोमंतक TV. म्हापशा करासवाड्यावयली दुकानां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या रुंदीकरणा खातीर मातये भरवण केली. शुक्रारा सकाळी म्हापशा नगरपालिकेन सुमार 35 बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाक सुरवात केली. नगरपालिकेन बेकायदेशीर दुकानां काडपाची नोटीस आदींच दिल्ली. मातये भरवण केल्ल्या दुकानांनी फास्ट फूड, चिकन सेंटर, फर्निचर अशा साबार दुकानांचो आस्पाव आसा. म्हापशा करसवाड्यावयली बेकायदेशीर दुकानां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या रुंदीकरणा खातीर मातये भरवण केली. म्हापशा नगरपालिकेन शुक्रारा सकाळ सावन सुमार 35 वयर बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाक सुरवात केली. 6 म्हयन्या आदी नगरपालिकेन दुकानांक नोटीसो काडिल्ल्यो. नगरपालिका दुकानां मोडपाक आयल्या उपरांत कांय दुकान धन्यांनी दुकानां रिती करपाक सुरवात केली. हातूंतल्या 5 ते 6 दुकानांक कोर्टा कडल्यान 30 ऑक्टोबर 2024 मेरेन स्टे ऑर्डर मेळिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मातये भरवण केल्ल्या दुकानांनी फास्ट फूड, चिकन सेंटर, फर्निचर अशा साबार दुकानांचो आस्पाव आसा. म्हापशेच्यान स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचल तालुक्यातल्या कुवण सरवण वाठारात वैभव गुरुदास भिडे या 25 वर्साच्या तरणाट्याक शॉक लागून मरण आयले. जमनीचेर तुटून पडिल्ली लायटीची वायर कुशीक करपाच्या यत्नात वैभव भिडे हाका शॉक आयिल्लो. ही घडणूक बिरेस्तारा राती कुवण सरवण वाठारात आशिल्ल्या योगेश्वरी देवळाच्या वाठारात घडली. वैभव भिडे हो तरणाटो मूळचो जोडमेत दोडामार्ग हांगासरलो अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचल तालुक्यातल्या कुळण सरवण वाठारात आशिल्ल्या श्री योगेश्वरी देवीच्या देवळात कोजागरी पुनवे निमतान बिरेस्तारा राती पालखी उत्सव आशिल्लो. पालखी चालू असतना देवळात एक लायटीची वायर तुटून जमनीचेर पडिल्ल्याचे वैभव भिडे ह्या तरणाट्याच्या नदरेक आयले. भक्तांचो जीव वाचोवपा खातीर तो बेगोबेग थंय धांवलो आनी ताणें ती तुटिल्ली वायर कुशीक काडपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नात ताका लायटीचो शॉक बसून तो जमनीचेर कोसळ्ळो. देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनी थंय जमिल्ल्या भक्तांनी बेगोबेग धांवपळ करून ह्या तरणाट्याक उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. मात थंय आशिल्ल्या दोतोरांनी
वैभव भिडे ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वैभव भिडे हो तरणाटो मूळ महाराष्ट्रातल्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या झोळंबे ह्या गावातलो रावपी आशिल्लो. तो सध्या योगेश्वरी देवीच्या देवळातल्या ऑफिसात काम करतालो. ही घडणूक पळयली जाल्यार भक्तांचो जीव वाचोवपा खातीर धांवलो आनी स्वताच जीव वगडावन बसलो अशेंच म्हणचें पडटलें. वैभव भिडे ह्या तरणाट्याच्या दुखिस्त मरणाक लागून देवस्थान समितीच्या पदाधिकारी आनी भाविकां मदीं चुरचुरे पातळ्ळे. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट एजन्सी सयत शुक्रारा माजोड्डा दर्यादेगेची पळोवणी केली. वर्सान 3 फावट जुलय, ऑक्टोबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांत दर्याच्या उदकाची पातळी वाडपाची समस्या निर्माण जाता. ह्या वर्सा पावस चड पडिल्ल्यान उदकाच्या पातळेंत वाड जाल्या. देखून गोंय सरकारान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ह्या एजन्सीची दर्यादेगेचो अभ्यास करपा खातीर नेमणूक केल्या. ही एजन्सी गोंयच्या हेर दर्यादेगांची पळोवणी करतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान दिली. गोंयांत परतीच्या पावसाचो नेट वाडला. हवामान खात्यान दिल्ल्या येलो अलर्टा प्रमाण राज्यांत बुधवारा उट्टांकराचो पावस पडलो. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्याच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली. ताका लागून माजोड्डा दर्यावेळेवेल्या शेकांनी उदक भरिल्लें. देखून गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ह्या एजन्सीची नेमणूक केल्या. शुक्रारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान ह्या एजन्सी सयत माजोड्डा दर्यादेगेची पळोवणी केली. तशेंच ही एजन्सी गोंयच्या हेर दर्यादेगांची पळोवणी करतली अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्सान सांगलें. 3 फावटी जाता. जुलै महिन्यात, ऑक्टोबर महिन्यात, they call it something like spring tide or something, and which is attributed to it is a normal natural phenomenon. Now, to look at its brightness, I believe the locals are used to this particular phenomenon. This year may be a little more alarming because of the high monsoon that we have had and the effect of this spring tide. To our good luck, we have the government of Goa has appointed NCSCM, an agency from Chennai, to study the coast, the shoreline of Goa, which, if I may say, study the coastline of Goa, vis-a-vis erosion, vis-a-vis depletion, building issues that we are facing along the coastline. Coincidentally, they reached Goa yesterday, and so I thought, since this situation looks alarming, or is alarming, then they should start their study from Colva Beach. That's why they are all gathered here, and they are here for a week approximately. Before they go, we will have a sit. They are going to visit across the state of Goa. It is not only Colva Beach. So they will be visiting in various areas from north to south, to coastline, and or if I may correct, if I am not wrong, they have already done an aerial sort of study. So they have identified critical areas. Now they have come for a field study. They have identified the areas, so they are going to go to those specific places and study the issues there. Government of Goa also has sought the services, the advice of an agency from Netherlands by the name of Dudhsagar. I think they are coming to Goa in the month of November, and we have proposed that we have a joint meeting. NCSCM, Dudhsagar. गोमंतक टीव्ही खातीर
माजोड्डेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. शुक्रारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार वेंझी वेगस आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली. उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पयल्या टप्प्यात कोलवा दर्यादेगेवेले उदरगतीचे काम 5 जानेर 2025 सावन सुरवात जातले आणि 6 म्हयन्यां भितर हे काम पुराय जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. Colva will be coming with one, it's more of a tourism information counter, convenience center, which will have information about tourism, which will have shower room, toilets, other things, and also will have a co-working area in that. Health also will be a part of that, and police also will get a small outpost over there, where they are able to keep their people for rest and other things. So this particular infrastructure, I think the tourism has already earmarked the area. Once the plan comes out, we will be discussing with the local MLA, Panchayat and the rest, and then taking that plan ahead. So right now, as far as South is concerned, because North we have already gone ahead with digital nomads, tech tourism, and 2 locations are already coming up like this on Morji and Ashwa area. The third location is earmarked as Colva. So South also gets the similar prominence. What North gets is a balance what we will do from tech tourism point of view. That will be here in this. This, but that is only a convenience center and a co-working space. All the overall, other than these facilities, everything else should be available from the shack point of view or restaurants point of view. सॉर्टिंग आउट दिस इश्यू कित्याक आमगे मेन इश्यू आसलो की आमगे जे ऑलमोस्ट 30, 40, 50 वर्स जे धंदो करताले हिंगा जे पुर्वजांचे धंदो दे हॅव टेकन ओवर आनी हेजे रिपोर्ट चलता. सो हेंगे हुंय काय धंदो बंद जावन आनी कितें जायना जावपा आयज कन्सर्न हो आहलो. हो कन्सर्न ओवरऑल बरे भाशेन सजमोन घेयला मिनिस्टरान आनी आतां आफ्टर दिवाली वी विल बी गोईंग एंड मीटिंग द चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ कोलवा. And the whole idea is we will try to give them a temporary place to run the business till the time in 6-7 months हे जावपाक. 16 कित हादसा है न्हू. सो ते सेकंड फेज येतले. सो हे कितें आतां हे मिनिस्टरान सांगिल्ले ते भाशेन लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली. फिशरमॅन हे आहा ते फिशरमॅनांकूच हे हितूंक हे कमिटीन घालून तेंचे व्ह्यूज घेवन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर इट. बट नॉट कळंगूट मतदारसंघात रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यां वांगडा बसका घेतली. रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात. देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या. तशेंच हे विशींचे निवेदन पत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केला. हे कितें सांगता पळय रस्तो म्हणटा परतो तो आतां फोडचो पडटलो म्हणटा आनी एकदां केबल आसा. फाटींच आमदारान सांगलें आमकां चवथी पयली रस्तो आमचो सारको बरो करून दिता म्हणून. वयल्यान मागीर सीएमाचो स्टेटमेंट असोच आसलो, तुमी मिडियानूय हाडलेलो की फूल रस्तो आमकां चवथी पयली करता म्हणून. आजून काय रस्तो ना. आजून तो कितें सांगता पळय टेंडरूच काडूना म्हणटा. 8 दिसां नंतर टेंडर जातलो म्हणून सांगल्या. म्हणटा हे स्टेटमेंटाचो एक चूक तरी ही चूक वोटींग उलयता आसतलो, सीएम वोटींग उलयता जाल्यार आमदार वोटींग उलयता आसतलो. की रस्ते तुमी वयल्यान हे सागरान कितले हाटी 2-3दां हाडल्या की समजा रस्तो पिड्डे जाल्या तो. आजून सुद्दां तुमी वचून पळया तो रस्तो पिड्डे आसा म्हणून. ते सोड फुडें सांगोळटार जंक्शनाचेर रस्तो पळया तुमी तो पिड्डे जाल्या. तो आजून काय तेंच्या हातूच लावना. ते कितें म्हणटा GSIDC रोड आपल्याचोनूच तुजो ब्लेम गेम खेळटा. शिवोले कितलेच रोड पिड्ड्यार जाले. तशेंच जे चलाशा आहा पळय थंयसरूय एक हें आसा की रोड सारको पिड्ड्यार जाला आनी थंय खुबशे एक्सिडंट जाता. तशेंच आसगांव पळयलें तुमी जे आयज इलेक्ट्रिकाचें काम चालू परत पूण कितें तें काम बेगीन कवर करून लोकांक मातशें हें दिवपाक जाय. पूण तशें खंयच जावना. आतां परत ते फोंडकुलां काडून ते परत पायपां घालता. हांव नको हेंची कितलीं कामां जातलीं आनी रोड केन्ना जाता. हितून भितून एकूच आहा की लोकांक हांगासर फेस करचें पडटा आनी परत यो वच करता तांकां सॉलीड फेस करचें पडटा. तितून भितून बशी तांकां मेळना. त्या बशी यो वच करिना. लोकांक जे इतले त्रास जाल्या ते हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. हेचें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. नाल्यार खंय ना खंय आमकां रस्त्यार देंवन हें करचें पडटलें. आमी जाले आतां खूब वर्सां जाले हो कालांगूट रस्त्याचो इश्यू फॉलो अप करीत आहा आनी घेत आहा. आनी आमी थोकले मिडिया काडून रस्त्यार देंवले, रस्तो दाखयलो की बाबा कितें सारकें आनी कितें ना पळय तें. आमकां आश्वासन दिलां इन के 8 दिसां भितर सगळे व्होणे आनी रस्ते कालांगुटान सारके करतलो म्हणून. आनी जे पळय बाकीचे इतर आमदार नाजाल्यार मिनिस्टर नाजाल्यार सीएमान पळय स्टेटमेंट केला आश्वासन दिवपाचें काम. हांकां सांगता हांव आश्वासन दिवपाचें काम ऑपोजिशनाचें. जेन्ना तुमी रुलिंगान आसता शिस्त हाडपाचें काम रुलींग आमदार जावं तो मिनिस्टर नाजाल्यार डिपार्टमेंटान मनीस आसा तेजें काम. फकत नोटिसी दिवन
ब्लायंड फोल्ड करनाकाय, लोकांक पिश्यान काडनाकाय. कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा जाल्यार ताका ताबडतोब तुमी ब्लॅक लिस्ट करा, एक एग्जाम्पल सेट करा. गोंयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी हांचे मुखार मांडपाचे निर्देश दिले. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पयशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. Filed this petition by the representing the cyclists who had been deprived their voting rights for the upcoming elections, which were supposed to be held on 18, that is today. In the orders that had been passed today by the Honorable High Court of Bombay, our petition has been allowed, and all the parties have to report before the Inspector General on 24th October at 4 p.m. to decide on the questions which were raised during the proceedings of this matter. And meanwhile, the elections that were supposed to be held today has been deferred, and it will be held after the questions that were raised will be decided by the Inspector General. So new election date will be declared. After the 1 month of passing of, after Inspector General decides on the question, after 1 month of that, the election procedures will have to start after 2 weeks of that. आम्ही एक सायकलिंग असोसिएशन गोवाच्या अगेन्स्ट एक पेटिशन फायल केल्लें. कित्याक काय म्हणल्यार देर हॅज बीन लॉट ऑफ एम्बेझलमेंट ऑफ फंड्स, आनी दुसरें म्हणजे आमकां सेक्रेटरीन आमकां मेंबरशीप फॉर्म्स दिल्ली, आनी आमी जवळ जवळ 69 मेंबर्स आमी केले, आनी मेंबर्स करतकच हें म्हणपाक लागलें आमकां वोटींग रायट्स ना म्हणून. सो आमकां हायकोर्टान वचचें पडलें, आनी हाजेर आमी ते एम्बेझलमेंट ऑफ फंड्साचेरूय एक केस घाल्ली आसा, ती लोवर कोर्टान आसा, FIR फायल करची म्हणून पुलिसान. सो ती केन्ना येता ती पळोवया. आतां हें आयचो जजमेंट आयकून आमकां खूब बरें दिसलें की न्याय जाल्लो आसा, खंय तरी न्याय आसा म्हणून. When was the election scheduled? The election was scheduled to happen today, but it is deferred by the court. Election for what? For the new executive committee. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.